नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे भितर आसात महिनबाब काकुले. महिनबाब काकुलेच्या हालींच एक थ्रेडेड म्युझिक हे पुस्तक एक 2-3 दिसांचे पयलीं हें जाल्लें प्रकाशीत जाल्लें आसा आनी ती इंग्लीश तांच्यो कविता. आतां अशी सुरवात करता आसतना मातशी महिनबाबाच्या वेवसायाची आमी म्हायती करून घेवया. महिनबाब म्हणटा एक सिव्हिल इंजिनियर आनीक एक व्हॅल्युअर आनीक तांत्रीक दृश्ट्या अशी पुस्तकां बरोवपी तांचें एक पुस्तक अशें आयिल्लें आसा आनी तें गाजिल्लें आसा दिसा. तरी आसतना कविता आनीक हो कितें इंजिनियरींग हें एक टोटल डिफरंट अशें हें विश्व. हे दोनूय तूं एकठांय कशें करपाक शकलो? थँक्यू सुशांत बाब, तुम्ही म्हाका हांगा आपयलें म्हणून. जाल्यार तुमी म्हणटा तशें कविता आनी टॅक्निकल वेगवेगळे, पूण ताजें कारण म्हणल्यार टॅक्निकल हातूंत भितर हांव पावलो म्हज्या शिक्षणाक लागून. ओबियसली बिकॉज आय एम अ ट्रेन्ड सिव्हिल इंजिनियर एंड अ व्हॅल्युअर. आनी ताका लागून टॅक्निकल वाचनूय जालें आनी बरोवपूय जालें. आनी म्हजें जें कविता बी हें बरोवप जालें तें म्हाका दिसता की म्हज्या बापाचें म्हजें इन्फ्लुएन्स आशिल्लें पळय ताका लागून. म्हजो बापूय लेट श्रीनिवास काकुलो वॉज अ रायटर. ताजी 5 बुकां पब्लीश जाल्लीं आसा. आनी ल्हानपणांतल्यान हांव ताका पळयतालो की वाचन बरोवप ह्याच आपल्या विश्वा भितर तो आसतालो वेन ही वॉज एट होम. सो तो म्हजेर इन्फ्लुएन्स पडत गेलो. मागीर कितें वाच कितें वाचूं नाका बी अशें बी तो सजेशन्स करतालो. सो ताका लागून सुरवातीचे फॉर्मेटीव इयर्स म्हणजे लिटरेचर त्या वातावरणांत जालें. म्हाका इवन याद आसा की भुरगेपणांत जेन्ना हांव सामको ल्हान आशिल्लो तेन्ना म्हज्या बापाय बरोबर बाकीगांव बोरकार, मनोहरराय सरदेसाय हांकां मेळपाक ताजे बरोबर तांच्या घरा कडेन गेल्लो म्हाका सामकी याद आसा. ते मडगांवांत रावताले तेन्ना मनोहर बाब मडगांव रावतालो आनी बाकी बाब आमी बरी येयल्यो. तुमी आतां तुमचे उल्लेख केला की तुमचे बापूय बरोवपी म्हणून. तांची कितें लिटरेचर कशें पुस्तकां कसली प्रसिद्ध जाल्ली? हय, तर सो म्हज्या बापायची 5 पुस्तकां प्रसिद्ध जाल्या. तातले पयलें ताणें सगळ्यांत पयलीं बरयल्लें म्हणटा तें भुरग्यांच्यो ल्हान भुरग्यांच्यो बालगितां, कागदाची व्हडी म्हणून ते कोंकणीन. आनी तो म्हणटालो तुमी भुरगीं ल्हानाची व्हडली जातना तुमचे खातीर पळय जी आपण कविता बरयल्यो त्योच आपण पब्लीश केल्यो. मनोहर बाबा भशेन मनोहर बाबान ज्यो आपली बडबडगितां बालगितां बरयली ती आपली भुरग्यां खातीर बरयली ते मागीर एक साहित्य म्हणून मुखार आयलें. आनी मनोहर बाब म्हज्या बापायचो सामको जवळचो मित्र. म्हणजे म्हाका कितलेशाच वेळा याद आसा तो इवन म्हज्या बापूचें आमचें दुकान आशिल्लें मडगांवां. आमच्या दुकानाचेर बी बाबाक मेळपाक येवपी तेन्ना तो प्रोफेसर आशिल्लो चौगले कॉलेजीन. सो तें बरयलें म्हज्या बापायन. मागीर ताजें बरोवप बी चालूच आशिल्लें. मागीर काणी धर्माची आनी भारतीय संस्कृतायेची म्हणून ताणें लेख बरयल्ले. तें मागीर तांचें संकलन जावन तें कोंकणींतल्यान पुस्तक आयलें. ताजेंच ट्रान्सलेट ताणें स्वता करून मराठींतल्यानय केलें, काणी धर्माची आनी भारतीय संस्कृतीची म्हणून. आनी मागीर एक ताका म्हाका कोणें सांगलें म्हणून खबर ना, पूण ताका रिक्वेस्ट आयलो की मोगरें म्हणून एक पुर्तुगेजीन बरयल्लें एक पुस्तक आसा. कोण फिग्रेदो काय कोण तरी पुर्तुगेज रायटर, म्हाका एक्झॅक्ट नांव याद जायना आतां. ताजें तूं ट्रान्सलेशन कर म्हणून. सो तें मोगरें म्हणटा ताजें ट्रान्सलेशन म्हज्या बापायन कोंकणीन केलें. आनी आफ्टर हीज डिमायज लेटर ऑन आय केम अक्रॉस वेरियस स्टोरीज वीच ही हॅड रिटन फॉर हे अशें म्हण कितें म्हणया आमी एडोलसंट चिल्ड्रन, नॉट ल्हान भुरगीं, एडोलसंट चिल्ड्रन म्हणून. सो ती सगळीं हांवें एकठांय केली आनी त्यो कथा भुरग्यांच्यो आनी तांचें संकलन करून पुस्तक एक पब्लीश केलें. ताजें नांव आसा कुटुंबांतलो मोग म्हणून. हें पुस्तक खूबच प्रसिद्ध जालें. कुटुंबांतलो मोग. केन्नाय कोंकणींतल्यान जेन्ना पळय भुरग्यांच्यो स्पर्धा बी जाता कथन करपाच्यो, तातूंत इनवेरिएबली 1-2 कथा म्हज्या बापायच्या पुस्तकांतल्यो आसा. अशें म्हाका संजना पब्लिकेशन, अनंत अग्नी आनी खूब जाणांनी सांगलां म्हाका. आनी प्रायज मेळिल्ल्या भुरग्यांनी मागीर म्हाका केन्ना बरयलां की तुज्या बापायच्या पुस्तकांतल्यान आमी ही कथा सांगली आनी प्रायज मेळ्ळें. सो अशें वातावरणांत तूं तयार जालो. हें अशें साहित्यीक वातावरण आनी तातूंतल्यान तूं तयार जालो. पूण तूं हे कविते कडेन आयलो कसो आनी आयलो केन्ना? हय, तर म्हाका सदांच दिसतालें की म्हज्या बापायचें हांवें ल्हानपणांतल्यान जे पळयत आयिल्लो ताका लागून म्हाका भितरल्यांतल्यान दिसतालें की हांवें म्हज्या बापायच्याच भशेन कितें तरी एक बरोवन दवरचें, लेगसी अशी एक दवरची. It was because of the way I grew up with my father and the influence which he had on me.
सो पूण हें बरोवप अशें म्हणजे हातून जालें ना, कित्याक साहित्यीक हातून केन्नाच बरोवप जालें ना. पूण जेन्ना हें जालें कितें की एक आमी म्हणया डिजिटल रिव्होल्युशन जावपाक स्टार्ट जालें आनी वेरियस डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स अवेलेबल जावपाक लागले, तातूंत भितर व्हॉट्सॅप ग्रुप्स बी तयार जावपाक लागले. सो अशाच एक व्हॉट्सॅप ग्रुप तयार जालो, जातूंत भितर हांव जेन्ना आमी अभियांत्रिकी शिकताले ते आमचे पयलींचे मित्र मेळून एक ग्रुप तयार जालो. आनी त्या ग्रुपा भितर इन्सिडेंटली वन ऑफ द पर्सन वॉज श्रीधर कामत, लेट श्रीधर कामत. सो श्रीधरान तेन्ना एक हें केलें की आमी आपूण आय एम जस्ट डिक्लेरिंग की ह्या ग्रुपाचेर कोण आसा तांणी कविता बरोवच्यो, आमी एक कॉम्पिटिशन टायप अशें करता म्हणून. सो दॅट सॉर्ट ऑफ एक्टेड एज अ ट्रिगर एट द एज ऑफ से 53 बी अशें. आनी त्या टायमाचेर एक पयली कविता बरयली. म्हाका इवन ते कवितेचें एट द एज ऑफ 53 म्हाका त्या कवितेचें नांव सुद्दां याद जाता, लस्ट फॉर लायफ, बिकॉज दॅट वॉज द टॉपीक वीच वॉज गिवन बाय श्रीधर, लस्ट फॉर लायफ म्हणून. आनी श्रीधराक ती कविता आवडली, बट दॅट सॉर्ट ऑफ हॅपन्ड एज अ ट्रिगर टू मी. आनी त्या फाटल्यांतल्यान म्हजे कविता बरोवप ऑटोमॅटीक चालू जालें सायड. तुवें श्रीधराचो विशय काडला म्हणून तुका विचारता. तूं आनी श्रीधर एक सामके लागींचे मित्र आनी सामके एकमेका कडेन सगळें शेअर करपी हें हांव जाणा. तर आनी जेन्ना श्रीधर भितर शिकतालो तुमच्या इंजिनियरींग कॉलेजीक, तेन्ना गोंयाक एक वेगळेंच वातावरण आशिल्लें, तें सांस्कृतीक नाटक हाजे कडेन सगळें आशिल्लें. आनी तुमचो जो ग्रूप आशिल्लो जो अभियांत्रिकी सामको एक्टीव आशिल्लो, आनी तुमचे हॅपनिंग्स आनी वेगवेगळे हे जाताले, त्यो कितें यादी आसात तुका? आनी त्या वेळार कोण अशें कल्चरली एक्टीव आशिल्ले भुरगे कोण आशिल्ले? अशे खूब जाण आशिल्ले. म्हणजे म्हाका याद जाता श्रीधर आशिल्लो स्वता. आमी श्रीधराक आमचें म्हणपच आशिल्लें नांव आशिल्लें नाटक म्हणून. ओके. आमी तेन्ना श्रीधराक नांवूच दवरिल्लें नाटक म्हणून. ही वॉज ऑलवेज इनवॉल्ड इन नाटकां भितर बी. आनी तेन्ना आमचो इफ आय रिमेंबर करेक्टली कल्चरल सेक्रेटरी साजणे म्हणून आशिल्लो. ओके. साजणे म्हणून आशिल्लो. तोय बी ही स्टील इज अ बफ ऑफ लिटरेचर. तो वाचता, उलयता, बरयता जाल्यार हांव नकळो, पूण अशे खुबशे जाण आशिल्ले. आनी इट वॉज क्वायट अ वायब्रंट ग्रूप. आनी दे वीज टू पार्टिसिपेट इन सो मेनी एक्टिविटीज, नॉट ओन्ली इन इंजिनियरींग कॉलेज थ्रू आमचे प्रोग्राम आसताले ते, पूण बाकीच्या कॉलेजींनी कितें कितें सर्ती बी आसता तेन्ना पार्टिसिपेट जाताले. तुवें म्हणलां की तुका अरावंड तुवें 52व्या वर्साक पयली कविता बरयली, पूण तुजें जी पुस्तक आयलें तें म्हाका दिसता बरेंच एक आनीक 3-4 वर्सांनी ताज्या फाटल्यान आयलें. इतलो लेट जावपाचें कारण कितें? हें तुका आतां सांगपाचें म्हणल्यार सुशांत कितें आसा पळय सुशांत बाब, म्हजी कवितेचे बरोवपाची पळय जी रेट आसा न्ही, ही सामकी स्लो. ओके. म्हजें आउटपूट इज व्हेरी लिमिटेड. सो हांव एकदां आयकता की लोक अश्यो कविता बरयता आनी मागीर कितें बरयलें हांवें पासना पिनून भायर उडयलें अशें करून. म्हजें तशें ना. ओके. आयुश्यान वचून म्हणसर हांवें सादारण वचून 70-72 कविताच बरयल्यो आसतल्यो. सो सिन्स माय आउटपूट इज सो लेस, वॉट आय डू इज वेन एवर आय रायट समथींग आय डोंट डिस्कार्ड इट, आय गो ऑन इम्प्रुवींग इट वीच टेक्स टायम मे बी. आनी म्हजें बाकीचेंय बरोवप आसता, टॅक्निकल आसता, आनी प्लस म्हजी प्रॅक्टीसूय बी आसा. सो म्हजो आउटपूट इतलो हेवी नासता. सो ताका लागून आनी एकदां असो टायम येता की इफ आय एम डुईंग सम टॅक्निकल रायटींग की म्हजे कविते कडेन वळपच जायना. आनी जर हांव कविता जर बरयता जाल्यार हांव टॅक्निकल रायटींग करूंक शकना. अशें आसता म्हजें. एटलिस्ट म्हजे पुरते तरी अशें आसा. सो ताका लागून म्हजे लिमिटेशन्स आसा की हांव कितलें बरयता म्हणून. आनी सो प्रोबब्ली बिकॉज ऑफ दॅट पयल्या बुका पासून आतांय बी करता म्हणसर 5 वर्सां गेलीं. ओके. आनी इतलें करून कविता कितें खूब आसा अश्योय न्ही, सगळ्यो म्हणून 46 कविता आसा. सो यू कॅन जस्ट इमॅजीन की म्हणजे कितले स्लो बरोवप. कितें अशें इन्सिडंट बी जालो की दिसलें की आतांच ह्यो कविता छाप्या अशें? हय, तर तुवें आतां विचारलें म्हणून पयले कवितेचे बूक ट्रिगर जालें म्हाका बरोवचें म्हणून जाल्यार कितें आशिल्लें, श्रीधर म्हजो मित्र आशिल्लो म्हणून तुका सांगलेंच हांवें. आनी तेन्ना म्हज्यो कविताय बरोवप चालू आशिल्ल्यो. ऑब्वियसली ती पयलीं ताणें तें कॉम्पिटिशन बी केलें तें इट वॉज बॅक, आनी देन हांव मागीर बरोवपाक स्टार्ट केलें. अकस्मात अशें हें जालें म्हणजे आमी चिंतूं सुद्दां ना आनी श्रीधर गेलो. इट वॉज लायक ऑल ऑफ अ सडन शॉक. आनी इट वॉज अ शॉक. आनी इट सॉर्ट ऑफ हांव मातसो हादरलो असो. आनी इतलो श्रीधर कविता बरोवपी आनी गितां ताजी इतली फेमस, नाटकां हें तें, पूण ताजो रिटर्न अशें कांय वॉज नॉट, नथींग वॉज पब्लिश. एक कितें आशिल्लें दिसता म्हाका, एक आशिल्लें तें म्हाका खबर ना, मागीर म्हाका कळ्ळें नाटिकेचें आशिल्लें. पूण तेन्ना मागीर मनान विचार असो आतां अरे आज श्रीधर जर मेलो आनी फाल्यां जर हांव मेलो, आनी आय ऑलवेज वॉन्टेड टू लीव अ लेगसी इन रिटर्न वर्ड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुयन्स माय फादर हॅड ऑन मी. सो जाल्यार हें अशें कितें म्हणजे त्या टायमाचेर म्हजें कितें आशिल्लें तें घेतलें आनी पयलें बूक हांवें पब्लीश केलें. बट सिन्स आय स्टार्टेड रायटींग पोएट्री इटसेल्फ सो लेट,
तिचें नांव दवरलें हांवें लेट ब्लूम्स म्हूण. आनी तें मागीर जेन्ना बूक पब्लीश जालें की तेन्ना म्हजे वयलें वजें गेलें हाजे वयलें. बाबा हांवें पब्लीश एक केलें कितें तरी. देन आय रोट अनदर टेक्निकल बूक which is called as Property Valuation by Income Approach, which is quite famous amongst the valuers fraternity in India. It has done quite well, sold well also. आणि त्या म्हणसर कविताय बरोवप चालू आशिल्ल्यो. इन्सिडंटली एक वर्सभर जालें हांवें कांय बरोवंक पावना बिकॉज ऑफ सर्टन हेल्थ इश्यूज बी. आनी आतां ह्या दिसांनी म्हजो धाकटो चलो जो अमेरिकेक आसता तो सुटये खातीर अशें म्हणून आमचे म्हऱ्यान आयिल्लो. तेन्ना हांवें म्हणलें ओके तो आतां आयिल्लोच आसा, त्यो कविता अमक्योच जाय म्हणसर हांव रावचो न्ही, तो आयला तेन्नाच म्हणलें पब्लीश करचें अशें म्हणून हें दुसरें बूक हांवें पब्लीश केलें. मोहन बाब तुका हांवें उदळ म्हणलें तशें की कविता बरोवप आनी तेचें टॅक्निकल हें बरोवप हें एक वेगळें. कारण हें क्रिएटिविटी थंय तुका सारकें शास्त्राक धरून लॉजिकाक धरून तें हें करपाक जाय. तुवें पुस्तक हे दोनूय जें करता तेन्ना तुका कशें हें आसता, टायम टेबल कसो आसता, हें करता आसतना तें जाता, तें करता आसतना हें जाता, काय वेगळो दोनूय कडेन वेगवेगळो प्रोसेस आसता? हय, तर सुशांत बाब कितें आसा की हांवें म्हाका नोटीस केला की हांव जर खंयची कविता घेवन जर बसलो जाल्यार ड्युरींग द टायम आय रायट दॅट पोएम आनी फिनीश दॅट पोएम हांव टॅक्निकल रायटींग चडसो वळना. तें कितें हातान घेतली ती कविता करता ती सोंपयता. आनी म्हाका जर कितें टॅक्निकल रायटींग जर करपाचें आसलें जाल्यार तें करसर म्हजे विचार करपाची पद्दत वेगळी आसता. इट बिकम्स एनालिटिकल, इट बिकम्स लॉजिकल, अँड आय एम टोल्ड सायंटिफिकली वेन आय डू माय टेक्निकल रायटींग आय एम युजींग माय लेफ्ट सायड ऑफ द ब्रेन, वेरएज वेन आय एम डुईंग द क्रिएटीव रायटींग आय एम युजींग माय रायट सायड ऑफ द ब्रेन. सो म्हाका पर्सनली अशें फील जालां की एकदां हें करतना हांव तें मिक्स करूंक शकना, तें करतना हांव हें करूंक शकना. सो इट बिकम्स अ सेपरेट वे ऑफ रायटींग आनी द वे आय रायट ऑल्सो बिकम्स डिफरंट बिकॉज देर इट इज एनालिटिकल, हें तें विच हेज टू बी पियर रिव्यूड, इट हेज टू बी प्रूवन, इट हेज टू बी टेस्टेड. Whereas here the limitation is the flight of your imagination. It is very subjective. आणि तुजे मनांतल्यान जे तुजे पयलींचे एक्सपिरियन्सीस किंवा इमॅजिनेशन आसा किंवा कितें विचार येता त्या प्रमाण तूं बरोवंक शकता. पूण एक हांव सांगता आनी हें म्हजें सामकें मनांतल्यान, जर हांवें म्हज्यो कविता बरयल्यो आनी केन्ना हांव त्यो रिविजीट करता, हांव जाणा सगळ्यो कविता हांवेंच बरयल्यो आसा म्हणून, तरी सुद्दां ती वाचतना बी एकदम हांव इमोशनली टच जाता आनी म्हजे मातशें घये व्हरून येता, दोळ्यान दूख बी येता. पूण दॅट वील नॉट हॅपन वेन आय रीड माय टेक्निकल रायटींग ऑब्वियसली बिकॉज इट इज ऑल व्हेरी लॉजिकल अँड स्टफ लायक दॅट. पूण द कॉम्पेन्सेशन ऑन द अदर सायड इज वेन यू आर रायटींग अ टेक्निकल रायटींग तुका थोडे बारीक बारीक इनसायट्स येतात. बाबा हें हांव बरयतना हें अशें बरयल्यार कितें तें तुका पयलीं खबरूच नासता. सो हांगा क्रिएटीव बरतना दुसरे तरेचो आनंद आसा. तश्योच इनसायट्स येवन जेन्ना तूं इम्प्रूव करता ऑन युअर नॉलेज एंड यू डू समथींग डिफरंट एंड स्मॉल स्टेप्स यू टेक, इन्फिनिटली स्मॉल स्टेप्स बट यू इम्प्रूव, दोज ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ प्लेजर वेन यू आर रायटींग क्रिएटीव रायटींग. मैन एक अशें आसता की तुगेलें शिक्षण म्हाका पयलीं ते चवथी बसून मराठी जालें आसतलें, ताच्या फाटल्यान 10वी बसून तुका 1-2 सब्जेक्ट हिंदी एक आसतलो, एक मराठी किंवा कोंकणी अशें कितें तरी एक आसतलो. आनी अशे जे लेखक आसतात इवन श्रीधराक सुंदर, तांचे थिंकींग प्रोसेस आसता तो चडसो कोंकणींतल्यान किंवा चडान चड मराठींतल्यान असो आसता. आनीक इंग्लिशींतल्यान बरयतात ते, बट कशें तूं म्हणटा तशें टॅक्निकल हे बरयतात किंवा जे बरयतात. तुवें इंग्लिशींतल्यान बरोवपाक अशें जालें कितें? आनी दुसरें म्हणटा तेय बी कविता म्हणजे उत्स्फूर्त येवपाक जाय, आनी उत्स्फूर्त तुवें थिंकींगच तें इंग्लिशींतल्यान जावपाक जाय जाल्यार तुका तें इंग्लिशींतल्यान, तूं जर कोंकणींतल्यान जर चित्र येता कोंकणींतल्यानच तुगेलें पयलें येतलो. बरोबर. अशें इंग्लिशींतल्यान येवपाचें कारण कितें? ताका कारण म्हणल्यार म्हाका कितें दिसता की पयलें म्हणजे हांवें जें क्रिएटीव रायटींग जें बरोवपाक सुरू केलें सुशांत, की इट वॉज क्वायट लेट वेन आय वॉज इन माय 50s. तर हांवें म्हजी प्रॅक्टीस सुरू केली एज अ व्हॅल्युअर आनी अशें हें इट वॉज क्वायट अर्ली इन द सेन्स 35 वर्सांचेर सुमार. ओके. सो 35 पासून 50 पर्यंत म्हजें सदांच काम म्हणटा तें इंग्लिशीनूच रिपोर्ट बरोवप आनी कितें करप, टॅक्निकल हें अशेंच बरोवप जायत. आनी हांव ऑलमोस्ट ऑन डेली बेजीस बरयतालो म्हाज्या ऑफिसान बी, रिपोर्ट बी जावपाक लागले. सो ताका लागून कितें जालें की इनएडवर्टंटली हांवें मुद्दम अशें म्हणून न्ही की जेन्ना म्हाका खंयचोय विचार जो करपा जाय विच इज नॉट रिलेटेड टू माय डे टू डे लायफ, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल बाजारांत वचून नुस्तें घेतलो किंवा भाजी घेतलो किंवा आनी कितें करता तें हांव विचार कोंकणीन करता. पूण जेन्ना दुसरे कसलेय विचार करता ऑटोमॅटीक दॅट शिफ्ट हॅपन्ड वेन इन माय थिंकींग ऑटोमॅटिकली शिफ्टेड टू थिंकींग इन इंग्लीश. आनी हें एक ओवर 20-25 वर्सां हें घडत गेलें. आनी ताका लागून मागीर कितें जालें की
तुजो म्हजो विचार करपूच गियर अप जालो की टू थिंक इन इंग्लीश. जरी म्हाका मराठीन पयलींचें वाचन आसा, मराठी हांव अजून वाचता, कांय प्रॉब्लम ना म्हाका, पूण बरोवप म्हजें मराठीन जायना कित्याक म्हजें थिंकिंगूच इंग्लिशीन जाता. आनी मुद्दम अशें केलें म्हणून तें ऑटोमॅटीक जायत गेलें तें. सो ताका लागून म्हजें इंग्लिशीन बरोवप जाता. तुजें जेन्ना ह्या पुस्तकाचें जेन्ना प्रकाशन आशिल्लें त्या वेळार मनोज कामत, दोतोर मनोज कामत, ताणें एक तुका बरोच कॉम्प्लिमेंट दिलो. तो ताणें कितें म्हणलें त्या की बाकीचे जेन्ना इंग्लीश कविता येतात गोंयकाराच्यो, तातूंत तो म्हणटा तत्वज्ञान आसता, सौंदर्य आसता, सगळें आसता, पूण तातूंत गोंयकारपण नासता, गोंयची माती दिसना. तुज्या कवितेक गोंयची माती दिसता आनी तो म्हणटा तुजी मुळां सामकी मातयेंतल्यान वयर सरल्यात ती तुज्या कवितेंतल्यान दिसता. हो कॉम्प्लिमेंट, ह्या कॉम्प्लिमेंटाक कशें पळयता तूं? हय, इनफॅक्ट दीस इज अ कॉम्प्लिमेंट वीच आय थिंक रियली टचीस मी, इन द सेन्स की सुशांत बाबू हांव गोंयानूच जाला, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा. हांव काय आनी खंय वचूना. सो म्हज्या बरोवपाचें कितें पळय आसा तातूंत भितर गोंयचें रिफ्लेक्शन आसप इज व्हेरी नॅचरल. आनी दुसरें म्हणल्यार अशें आसा की आय एम प्रावड ऑफ माय रुट्स. ओके. हांव अशें म्हणना की आमच्या पुर्वजांनी केल्लें तें सगळेंच बरें आसतलें अशेंय बी म्हणना हांव, पूण हांव आज खंय हांगा पावलां इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर एन्सेस्टर्स. आमचें सगळें कल्चर, आमची जी वॉट एवर एज इंडियन्स एंड एज गोवन्स वी हॅव इनहेरिटेड, नॉट ओन्ली इट इज ऑल बॉयल्स डावन फ्रॉम दॅट. सो ते बींग प्रावड ऑफ दॅट कल्चर एंड बींग प्रावड ऑफ द रूट्स फ्रॉम वीच यू हॅव कम. आणि आय थिंक फॉर सच वेन यू आर सच अ पर्सन दॅट ऑटोमॅटिकली रिफ्लेक्ट्स इन युअर रायटिंग्स. सो आय थिंक दॅट इज वॉट इट इज. हांव अशें म्हणटा की ब्लायंडली खंयचीच गोश्ट करची न्ही. एवरीथींग हॅज टू बी लायक बाबा हें म्हजें पयलींच्यान हांगा आमकां हँड ओवर जायत आयलां, हें खरें काय फोट, हें मातशें आमी ताजो टेस्ट करपाक जाय. हें अशें आसचें आशिल्लें काय नासचें आशिल्लें हाजेरूय विचार करूंक जाय. पूण हाजो अर्थ असोय न्ही की पयलींच्यान आयलां म्हणटकीर तें सगळें तें रॉंग आनी तें चूक अशें न्ही. ताजो आमकां अभिमानूय बी आसूंक जाय. तूं हो तुजो प्रोसेस चालू आसतना म्हणजे सुरवातेच्या हाका म्हाका दिसता उदय भेंब्र्याकय मेळ्ळा कवितेचें, ताणें ताजें मार्गदर्शन कशें? तर उदय बाबान म्हाका कितें सांगलें की उदय बाबा आय रियली रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज अ डीप थिंकर. सो उदय बाबान म्हाका सांगलें आमी जेन्ना पालो कविता ज्यो बरयल्यो त्यो कविता आमच्यो अश्यो आशिल्ल्यो की त्यो साद्यो सरळ लोकांच्या काळजाक वचपा सारक्यो अश्यो आसच्यो अशें आमकां आशिल्लें. आनी आमी जाणा तांचे आमी माडाच्या सावळीन, चान्न्याच्या राती बी हें सगळें आमी आयकलां. सो तेन्ना म्हाका सांगपाक लागलो की आपल्याक अशें दिसता की जेन्ना हांव इंग्लिशीन ज्यो कविता बरोवप जाता सद्या भारतांत, द इंडियन रायटर्स ऑर पोएट्स हू रायट इन इंग्लीश पोएट्री, आपल्याक अशें जाता की आय समटायम्स फायंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड वॉट दे आर ट्रायंग टू से. अत्यंत गूढ अशें आनी कितें कांय समजनाशिल्ल्या भशेन अशें कितें बरोवप जाता. सो ताका लागून आपल्याक ती कविता व्हडलीशी समजना. सो तूं हें मातशें लक्षांत दवर, तूं कशें बरयबी म्हणून म्हाका ताणें सांगना, तूं हें मातशें लक्षांत दवर आनी त्या प्रमाणे तूं बरय म्हणून. पूण दुसरें कितें जालें सुशांत बाब की म्हजो वेवसाय म्हणटा तो हे वॅल्युएशन आनी रिपोर्ट दिवपाचो आशिल्ल्यान जी हांव बरयता ती भाशा ती दुसऱ्याक कळची अशे तरेचें बरोवची पडटाली म्हाका सदांच. नाल्यार म्हजें कितें बरयता ताचो कांय अर्थ नाशिल्लो. इट वील बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, इट वील बी फॉर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स. सो कोण वाचता ताका कळूंक जाय. सो म्हाका दिसता तेंच रिफ्लेक्शन म्हजें प्रोबब्ली पोएमीनी जाल्लें आसा. आनी म्हजी पोएमी म्हाका दिसता की अत्यंत कठीण बिठीण अशी कांय ना, ती सरळ मार्गान अशी वता. ऑफकोर्स कविता म्हणल्यार इंटरप्रिटेशन्स कॅन बी डिफरंट बाय डिफरंट पीपल, दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. पूण ती ताजो अर्थूच कळूंक शकना अशी तरेची म्हजी कविता न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी आय थिंक दॅट इज इम्पॉर्टंट. थ्रेडेड म्युजिंग्स हें जें नांव दिलां ताच्या फाटल्यान कितें? हय, तर ताजें नांव म्हणल्यार बेजिकली प्रत्येक कविता ही इज सॉर्ट ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑन सर्टन थिंकींग वीच आय हॅव हॅड. सो इट इज ईच पोएम इज सॉर्ट ऑफ अ म्युजींग ऑफ मायंड. आनी तांचें हें कलेक्शन म्हणटकीर थ्रेड करून एक गुंतुया वळेसर करचो अशें किंवा फाती करची अशें तरेचें. सो म्हणटकीर जेन्ना म्हजे पुस्तका खातीर कवर करपा खातीर हांवें श्रीधराचो चलो हर्षाक आपयलो. ताका सांगलें म्हज्या मनान म्हणल्यार अशें तरेचें आसा. सो अशें बरो मोहन काका तूं कांयच चिंता करनाका, स्ट्रेट दुसरे दीस बाजारान गेलो आनी कितलींशींच ताणें ती माळींची हें तें तरेतरेचीं चित्रां काडलीं आनी तातूंतल्यानूच हें पुस्तक हें चित्र सिलेक्ट केलें. दिस इज द फोटोग्राफ बाय हर्ष कामत. आनी द थिंकींग इज दीस आर द थ्रेड्स आनी दीज आर माय वेरियस पोएम्स. ओके. मन बाब तुज्या 3 पुस्तकां आयल्यात. हय.
फुडले कितें प्लॅन्स आसात? तशें प्लॅन अशें कांय केलें ना, पूण हांवें अशेंय चिंतूना की हांव बरोवचो ना म्हणून. गेले वर्सभर बिकॉज ऑफ सर्टन हेल्थ इश्यूज आनी हांव कांय कविता बी बरोवंक पावलो नाशिल्लो. पूण आय थिंक आतां ही पब्लीश जाल्ली आशिल्ल्यान एक नवो इम्पेटस मेळ्ळा, एक वातावरण अशें तयार जालां. सो हांव बरयतलोच, पूण हांव आय एम नॉट पुटींग एनी प्रेशर ऑन मी टू रायट एंड कंप्लीट एंड अमक्याच टायम म्हणसर ह्यो कोंकणीन येवचें अशें दिसना तुका? अशें म्हाका दिसता. सो म्हज्या मनान विचार आशिल्लो आनी हांव आतां तुजे कडेन व्यक्ती बी केला हांव उलोवचे पयलीं हांगा की ही हांवेंच बरयल्ली कविता इंग्लिशीन. म्हाका कोंकणी तर कळटाच, कांय हें ना. सो हीच कविता हांवें कोंकणीन ट्रान्सलेट करपाचो प्रयत्न कित्याक करचो न्ही अशें मनान एक म्हजे विचार आयिल्लो. सो पळोवया, इफ गॉड विलींग तुज्या कडल्यान थोडे इनपुट्स मेळ्ळ्या म्हाका कितें करचें म्हणून तें. सो गॉड विलींग तें जमलें जाल्यार मे बी आय वील गो फॉर द ट्रान्सलेशन ऑफ दीस पोएट्री. हे आशिल्ले महिनबाब काकुले तांचे सद्याक हे पुस्तक जे तिसरें तांचें पुस्तक आसा आनी कवितेचें दुसरें आनी ओवरऑल तिसरें. हे सद्याक सांस्कृतीक हातूंत भितर एक चर्चेचो विशय जाल्लो आसा. सगल्याच्या तोंडाक ह्या पुस्तकाचें नांव आसा. ताका लागून महिनबाब तुमकां परबीं थँक्यू सो मच. तुमी आयले हांगा आनी तुमचे कडेन मागता की हेच जे तुमचें हें आसा तें कोंकणीन येवचें आनी कोंकणीन सगल्यांक तें वाचपाक मेळचें. कारण कोंकणी भितर एक तुमच्या हातूंत भितर वाचतकीर जो आनंद मेळटा तो कोंकणीन आतां म्हजें कितें तरी वाचिल्ल्या भशेन म्हाका आनीक आनंद मेळपाक शकता, स्पेशली गोंयच्याक लागून. तें तुमच्या हातूंतल्यान पूर्ण जावचें अशें मागतात. आनीक तुमी आयले, तुमकां देव बरें करूं. आनीक सगळे आमचे जे पळोवपी आसात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.